दीपावली म्हळ्यारी उजवाडे परब म्हणतती. सगळ्या घरांतू सुख शांती समृद्धी पूरा येत म्हणून खुशखुशेर पूजा करतती, संभ्रम पावतती. मिगेल हणे बरपक मिगेल दुर्बळपणाक हांव कोण घेतील काम हक हांव कष्ट भोगचे नाही अशी मिगेल बायलेक आनी दुवेक कष्ट दितस. हे टेन्शनान तू हांव एक बंद कोपता थंक परस उता. पैरी मिगेल चरडाक एक पेट्ट समेत मारले. यो देवा. अम्मा किती पुचन दल्ले नवे आणि हावा अन्न लगी वचन बशिवे. अन्न लगी अत्त वच्ची नाही गो पुಟ್ಟಕ್ಕ. ಹುನ ಹುನ ಉತ್ಕಂತು ಬುಷ ಬುಷ ಕೋರ್ನು ಕಡೆ ಅನ್ನ ಲಗುವಸ ಅತ್ ಹಂಗ ಬೈಸದೈತ್ವೆ ತುವ ಅತ್ ಬಿತ್ತ ರೈಲ್ ಮಳರಿ ಹಂಗ ಪೂರ್ತಿ ತೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ ತದ್ವೆ ರಮ್ಮಿ ಪಾಯದವಲ್ ಮಳರಿ ಡಬಕ್ಕನಿ ನಿಸೋನ್ ಪಡ್ತತಿ. ಮಗಿರಿ ಅನ್ನಗ್ದವೋ ಅಮ್ಮಗ್ದವೋ ತುಕ್ಕದವೋ ಬೂದತ್ನವಮ್ಮ ಹಾಯ್ದತ್ನವೆ ನಕ್ಕ ಹಂಗ ಬೈಸ बितरी आईलरी तशी प्रे डबकनी पडतात वे अम्मा. हावा हंगा बसता अम्मा. अन्न काही त्याल नाहीत वे अम्मा. बाई गो पुट्टಕ್ಕ अन्न काही त्याल लाव का तू काही त्याल लाव का आणि तुम्ही दोघांनी बुश बुश कर का. हाव सकणीची त्याल पासून घेऊन बुश कर नाहीले. आता तुम्ही दोघ जणन अम्मा माका किची किची दत्तस तू अन्नक सांगून ಒಗ್ಗಿ ಒಗ್ಗಿ ತೆತ್ತಿಲ ಅಂಗಚ್ಚ ಸಾಂಗ ಒಗ್ಗಿ ಬುಷ ಕೋರ್ನು ಮಗಿ ರಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಂ ಕೊರಿಯತ್ನವೆ. ದಾಯ್ತ್ ಗೋ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ तू हंगा बैस अन्न कೈ ಅಪ್ಪೈತಾ ಅನ್ನು ಹಂಗ ಬಸ್ತದೈತ್ವೆ. दायता अम्मा हावा हंगा बसता. इथे चरडक त्यालपासून बस करेला. आता तुम्ही येते तुम्ही त्या लावून घेतात की ना हाव लावू का. वस का त्याला नका नाणे नका कसं नका मका कर कोर नका. तुगेल नाव दल नव्हे ती काही नणून सोडी हाव केंदत कितेद नत्ता. तश कसं लेक म्हणतात तुम्ही. वर्ष एक दिसू त्याला नाणकोरचे दायना मळरी कसन तुमगेल हट कोप कसने असले री दुसर दिवस दवरंगे येते परबे दिस हे प्रकोप काणकते ते पुಟ್ಟಕ್ಕ त्यालपासून घेन रबल्या वत्ता रपकोर नाही तिका वग्गी वचती. तुक सांगले नव्हे मका कर कोर नका. आजी त्याला नाणकोन घेऊन देवा पूज केल्लरी आमगेल कष्ट पूरा परिहार दत्त खै ऋणाबाधे दुखून ही मुक्ती मिळत खै. हा ऋणबाधे दुखून मुक्ती मिळत म्हळ्यारी रीण पुरा फरिगत म्हणवे बद होई वेत होई म्हणता देवाक भक्तींत पूज केल म्हळ्यारी आमगेल कष्ट पूरा खंडित परिहार दत्ता. सुरवे तुम्ही त्यालपासून घेऊन 2 मिनिट वाजता रब्बून मागीर पुಟ್ಟಕ್ಕ नाणून तुम्ही वरे नाव नाही येते मागीरी ಒಟ್ಟೂಚಿ देवा पूज कोरया दाय नवे. बदा नव्हे आमगेल कष्ट पुरा परिहार दत्त नव्हे. होई परिहार दवी येत दल्लरी कशी सहाय करत देव आमका. त्या पुरा हांव कशी सांगते दत्त म्हणता. देवान चलो का आमका कळकते. आता सुरवेरी त्यालपासून घे येते वचती. दायत को वत हाव देवा हांव तुका श्रद्धेन तू भक्तीन तू पूज करता. एक पण मिगेल हे कष्ट परिहार कोण दी देवा. आमका मस्त काम असेल निमित्ती पहिली परबेच व्हिडिओ घालच्यात आणि आज घालतस ती हे पळून लाईक शेअर कमेंट करच्याक विसर नका ती ते. पुट्टक्का त्यालपासून घेऊन एक्सरसाइज करच्या गंमत येता नव्हे. गंमत दत्ता पूरा ना आणि आम्ही बुशा बुशा करयावे. दायत को पुट्टक्का तुका सुरवेरी बुश कोण भितर पेटोन मागिरी हांव बुश बुश कोण येता दैतवे. बुशा बुशा दल्ले नवे हावा आणि भितरी वत्ता. अम्मा हावा बुशा बुशा कोण आईली पंबळ पंबळ दल्ले पळे. अरे होई मुगो हंगा बैसा. अम्मा तुवा पोऊ केला नवे मका दी दित्त गोदवा राब आनु नवचे चमकलिंत नवे अनु येऊन देवा पूज कोण दत्तरी आम्ही पूर्ती रुलावू पोऊ पूरा खमिया दैत्वे. तुळसीन सांगिल करेक्ट त्यालपासून नल मगिरी आंग मन पुरा हुगूर दल्ला बा.
नी. आणि तू कशी हांगा? हे मी गेले घर. हो, हे तुगेल घर वे. म्हणल्यारी तुळशीदासन तू कसने विषय सांगा नी म्हूण धरले. अयो देवा, हो म्हाका सोदून हांगा काय येईल मो? हांव हांगा दुखून धांवचे लायक. ए तुळशीदासा, धांवन वचपाक प्रयत्न कर नाका. यो हांगा. येत की ना हा तुका दोन गुप्पाचे. मम्मा तुम्ही कसं उलयतात म्हूण कळटा ना म्हाका. तुळशी, ತಂಗಲ ಕಸ म्हण हांव उलयता भितर वचतो. इतें घरा बागला इल्लेंका बैस तान्नी पियेती म्हूण सांगचे सोणू. तुम्ही म्हाका भितर पेटयता आसत मू कसं लायका. तें पुरा तुक नाका न्हू तो भितर वच. उल्लोच कसं नसकी हांव उलयता. ಅಯ್ಯ ಬಾ ಅತ್ತಶಿ ಉಲ್ಲಚೆ ದುಡ್ಡು ಗೆತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾವ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ದಿಸ್ತಸಿಲ್ ತಕ ಆತ ದುಡ್ಡು ಹತ್ತ ಮೆಳ್ಳವೆ ते ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ದಿತ್ತಾನ हाव यमकिंकरशी दिसतस की म्हणून तकाची तुक भितर पटयतस. ते माम कसन की उलयतस मू कसन म्हणता. चारडा घेऊन न्हू तो भितर वस. सांगेल तितलं काम करे. तुमगेल बमून बायलेल पंचायतीक कडेर दवन घेती. मिगेल दुड्डू म्हाका वापस कर रे तुळशीदासा. हा मिगेल बामणान तुमका दूड दिवचे आसवे. हांव दिता मम्मा कितले दिवचे आस म्हूण सांगा ती. तुळशी भितर वत्त की ना हांव लोको का भितरी. ती दुड्डू दित म्हणतस तू नाक म्हणतस. कसन तुम्ही पुढे उल्लंघन अशी प्लॅन करून घेतली तुवे. तुमगे लढाई पंचायतीक कसन असलेली मागीर कोण घेती. आता मिगेल दुड्डू म्हाका दिवका म्हणा दिवका. 30,000 घ्यान अशी हांव हांग तुकून वत्तल नाही कळवे. मम्मा 30 नाही 15,000 नव्हे. 15,000 एक महिने पुढे आणि 2 दीस गेले रे 2 महिने दत्ता. 2 महिने दुड्डू 30,000. वाडी पंचक योग्य ती नातिलो कसले तिथले रीन कोरका आसिले. हा आता मिगेले दुड्डू म्हाका दी. राबत मम्मा हांव दित मम्मा. परबे दिस अशें नी गलाट कोर नाका ती. 30,000 नव्हे हांव दित मम्मा. तुळशी सांगेल उत्तर ऐक गो. आजी परबे दिवस म्हाका इदायदल तितलं काम आस. वगवगी मिगेल दुड्डू सेटल करा ती. मम्मा आणि 4 दीस टाइम दिलेल जाल्यार हांव दितसील नव्हे मम्मा. कसले तुम्ही घरा आयली ती. मिगेल मर्यादांक 3 कास दत्त मम्मा. तुगेल मर्याद 3 कास दवो 4 कास दवो म्हाका गती ना रे. टाइमाक तू दूध दिलेल जाल्यार हांव तुगेल घरा बागला सोदून येतसील वे. आता तुगेल बायल कसे की दित्त मळया नव्हे घेवन वता. हांव काय हंगार आपतल नाही. मम्मा बायल मनशालाक दुड्ड घेवचे सम नाही नव्हे. तितलं मर्याद असतसील जाल्यार तुमची दिवका आसिले कसन की ती दित्तस नव्हे खुशी भोग. हन तू फुल 30,000 आस मम्मा. दादाला लॅक कोण घे ती. दुड्डू लॅक करची कसने अगत्ती ना. तू दिल्ली म्हळ्यार हन तू नोट पुरा करेक्ट असतात म्हणून लॅक. हा दिल्ली नव्हे अशीची प्रति महिन्यानी वयर दूध दिवका ना म्हळ्यार अशीच हांव घरा बागला येवन वसुली करता. तुळशी ते कसन दल म्हळ्यार तुम्ही आता कसने उल्लत नाका नाण दल नव्हे न्हू तो आता देवा पूज करा ती. मागीर खाण खावया. उल्लोच कसन असले रे फाय. आज परबे दिसो खुशखुशेर अशें आणि दुसरी उल्लोचे नाका. सीधा देवा कुडा येते.